RDX गोवा चॅनल आयज गोंयान ज्यो घडणुको गोंयान घडटा त्यो पुराय लोकां पर्यंत सगळ्या गोंयान पावोवपा खातीर जवळ जवळ 10 वर्सां वावुरता. आणि RDX गोवा चॅनल आमचे एंड्रॉयड प्लॅटफॉर्माचेर अवेलेबल आसा, मोबायलाचेर, आणि iOS प्लॅटफॉर्माचेर अवेलेबल आसा. तर आमचे एक्झिक्युटीव एडिटर बाब राजन केरकर हांच्या तकलेन एक आयडिया आयली की हे ॲप आमी आजून एक नवें ॲप तयार करून RDX चॅनलाक हेच्यान फुडें पावोवचें. पुराय गोंयान दिसताच चॅनल, तशेंच गोंया भायर महाराष्ट्रान जवळ जवळ 3/4 महाराष्ट्रान दिसता, आणि पुराय कोंकण विभागांनी आमचें चॅनल केबल प्लॅटफॉर्माचेर दिसता. त्याच्या व्यतिरिक्त सांगलां तशें एंड्रॉयड मोबायलचेर दिसता आणि iOS प्लॅटफॉर्माचेर दिसता. आणि आतां पयले फावट गोंयांतलें हें चॅनल फर्स्ट टायम स्मार्ट TV प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो विचार बाब राजन केरकरान केलो, आणि RDX गोवान तो उचलून धरलो, आणि आज आमी तुमच्या कडेन आयले सांगपाक तुमकां की तुमी हें लॉन्च करचें. RDX गोवाचें स्मार्ट TV ॲप फर्स्ट टायम गोंयांतल्यान लॉन्च जाता, RDX चॅनल. तुमी RDX गोवा हांचो पयलेच फावटी स्मार्ट टीव्हीचेर ॲप हाचें इनॉग्रेशन म्हाज्या हस्ते हांगासर जालें. त्या बरोबर तांचे बाब दर्शन लोलयेकर आनी बाब राजन केरकर दोगूय जाण हांगासर हजर आसा. हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दितां. आमी पळयता की गोंयचे लोकल चॅनल हे ग्लोबली वयचे, म्हणजे जाका आमी सगळ्या जगाक गोंयांत चलपी एक्टिविटी दिसच्यो, आनी गोंय हें देश पातळीचेर आनी जगाचेर हे सगळे गोंयचे जशे ट्युरिजम आसतले, बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी, त्याच बरोबर रुटीन चलपी एक्टिविटी ह्यो सगळ्या जगाचेर दिसपी, हाज्या खातीर तांच्यांनी केल्लो हो यत्न, तांच्यांनी केल्लो प्रयत्न खरोखरूच हांव RDXच्या पुराय टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करतां. एडवान्स टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी कशा पद्दतीन चडांत चड लोकां कडेन पावतले हें गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता निश्चितच RDX हाज्या पयलीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या काही भागांत, विशेश करून कोंकणी प्रेमी आनी गोंयचे बरे मागते ज्या ज्या जाग्यार रावता ते पळयताले. मोबायलाचेर पळोवपाची तांकां संद अवेलेबल आसतली, बट हाज्या फुडें म्हणजे RDX गोवा ॲप हाज्या वतीन स्मार्ट टीव्हीचेर ते निश्चितच पळोवपाक शकतले. म्हणजे आमी जाका म्हणटा देशा भायर लावपी सुद्दां गोंयकारांक डायरेक्ट लायव्ह ह्या ॲपा वयल्यान स्मार्ट टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटलें. त्या खातीर तांच्यांनी ह्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येचेर हो आयज ॲप लॉन्चिंग केला. त्या खातीर हांव गोंय सरकारच्या वतीन तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. बाब दर्शन लोलयेकर आनी बाब राजन केरकार हांकांय बी खूब खूब अभिनंदन करता. गेलीं 10 वर्सां कंटिन्युअसली तुमी ह्या इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान काम करता आसतना गोंयांतले वेगवेगळे इश्यूज जशे लोकां समोर हाडटा, सरकारा समोर हाडटा, एक पद्दतीचें खूब बरें काम. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की बरें आसूं किंवा वायट आसूं, सरकाराच्या समोर हाडल्या उपरांतूच ताजेर नियाळ लागपाक शकता. आनी निश्चितच हाज्याय फुडें वेगवेगळ्यो समस्या, वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळ्या वाठारांतले, म्हणजे गोंयांतल्यान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, हे तुमी लोकां समोर हाडचे, म्हज्या समोर हाडचे, सरकारा समोर दवरचे, जेणे करून निश्चितच तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां सोडोवपा खातीर खूब बरो ताचो फायदो जातलो. आनी परत एकदां म्हणजे RDX गोवा ह्या चॅनलाचो ॲप हो काडल्या कारणान म्हाका दिसता आमकां आतां पर्यंत तो मोबायलाचेरूच पळोवपाक मेळटलो. तो खेड्या खेड्या गांवांनी जेंच्या कडेन स्मार्ट TV अवेलेबल्स आसा आनी इंटरनेट फेसिलिटीज जे आमी गांवा गांवांतल्यान इंटरनेट फेसिलिटीज 191 ग्रामपंचायतींतल्यान पावयल्या, थंयसर निश्चितच हाजो फायदो सगळ्या गोंयकारांक मेळटलो.